कितें डिमांड आशिल्लो ते आतां सद्या NSA लावपाक जाय म्हणून डिमांड ना ना तेंचो इशू म्हणल्यार तेंकां ते पाकिस्तान जिंदाबाद कोणी थंयसर ते हेजेर घातले सो ते कन्सर्न सिटीजन्स दे कम हियर दीस टायप ऑफ थिंग शूड नॉट हॅपन बट ते आतां कितें आमी आतां वी आर टेकिंग लॉट ऑफ प्रिकॉशन अशें जावपाचें न्हू आनी वी आर वर्किंग ऑन दॅट केस मे बी वील गेट सॉल्व इन सम टायम हॅक जाल्ले म्हणटा ते खरी गजाल आसा ते हॅक केल्ले म्हणटा इट वॉज हॅक इट वॉज हॅक सध्या इन्व्हेस्टिगेशन इन्व्हेस्टिगेशन आमचें चालू आहा आमी दोग तीग सस्पेक्टां हाडल्या थोडे आमी पुलीस स्टेशनार डिटेन करून दवरल्या आनी आमचे तेजर बाकीचे टेक्निकल सर्वेलन्स बीन चालू आहा आमचो सध्या कितें कळलो की एट अ सेम टायम दोनूय जाग्यार जाला पळय तो एकाच मनशान केलो डिफरंट मनशान केलो ते इन्व्हेस्टिगेशनाचें ते तुमकां कळटलें येस केन्ना तुमी तांकां केन्ना ना एक टायम फ्रेम करपाक जाय शकना हांव कित्याक टायम चडूय टायम लागपाक शकता कमी टायम लागपाक शकता इट इज मॅटर ऑफ टायम हय पूण जातलें रिजल्ट कितें आतां लागतलो बरोबर येस